दक्षिण गोंयांत काँग्रेस खंय तरी फाटीं उरल्या. तरणाट्यांक मुखार हाडपाची गरज आसा. लोकांची कामां करप म्हत्वाची. आमी कित्याक फाटीं उरले हाचेर चिंतन जावपाक जाय. जेन्ना जेन्ना सरकार चुकता तेन्ना सरकाराक तें सांगपाची गरज आसा म्हण आदलो मंत्री मायकल लोबो उलयला. RDX गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. So do you feel Congress is lacking in the leadership for its loss in this particular election? See, Congress, particularly in South Goa, have remained behind. म्हाका दिसता यंग लिडरशिप फुडें हाडपाची गरज आहा. जे आतां दयानंद मांद्रेकारान म्हटलें, मायकल इज अ मॅजिशियन. आय एम नॉट अ मॅजिशियन, बट आय डू पिपल्स वर्क. आय डू मॅजिक बाय डुईंग पिपल्स वर्क. लोकांची कामां तूं करशी आनी लोकांचें आयकशी जाल्यार आनी तें काम करपाचो प्रयत्न करशी जाल्यार तुका लोक मानता. आमचे कडेन जर तर 100 कामां येयलीं तितूंतली 50ूच जावनी लोक खोशी जाता. आनी हें काम म्हाका दिसता सावथ गोवा करपाक ऑर इवन अदर प्लेसीस करपाक काँग्रेस मातशें फाटीं उरलेले. आनी काँग्रेसाचे जे लिडर आहले तेंच्यांनी आतां इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आहा. जे सिनियर लिडर आहा, आय एम जस्ट अ न्यू एंट्रंट. हांव आतांच भितर सरला पार्टीन. हांव खूब ज्युनियर आहा पार्टीन. आनी सिनियर लिडरांनी इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आहा की आमी खंय फाटीं उरले आनी कित्याक फाटीं उरले. ग्रासरूट लेवला वयरसून पार्टी बिल्ड करपाची गरज आहा. ग्रासरूट लेवला वयर. सो हें काम आनी म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना सरकार चुकता तेन्ना सरकाराक सांगून दिवपाचें आनी चूक तेंची आंदोलन करून ऑर तेंकां स्ट्रॉंगली असेंब्लीन सांगून असेंब्ली भायर सांगून प्रेस कॉन्फरन्स दिवन सांगून लोकां कडेन ते पावोवन की बाबा हें चुकलां सरकार म्हणून हें सांगून आमी आदीं काम केल्लें आहा. हांव सरकार पक्षान आसतना पासून केन्ना केन्ना सरकाराक सांगतालो की हें चुकलां. हें काम स्पश्टपणे सांगून सरकार रॉंग दिशेन गेला जाल्यार तेका सारको हाडपाक, सारको मार्गार हाडपाक हें काम करपाक आमी सगळे जाण जे ऑपोजिशन आहा 11 मेंबर प्लस काँग्रेसचे 11 प्लस म्हाका दिसता आमचे आप पार्टी आसूं ऑर RG आसूं हे 15 मेंबर आहा तेंच्यांनी कलेक्टीव ऑपोजिशनाचो काम करपाची गरज. प्रयत्न केलो करपाचो आनी आमी खंय तरी एक 50% आमी सक्सेसफुली जाले. सर बीजेपीन सध्या पाच सांगलेले आमी 4 जिखून येयले आमचे सीट. आनी आय एम थँकफूल टू पीपल ऑफ आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी, ऑल्सो म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी, ऑल्सो शिवोलीम, आमचे कलंगूट, आमचे सालिगांव, and also I campaigned in Kambarzoa. I am thankful to the people of Kambarzoa constituency to having faith on the Congress and Michael Lobo and the candidate. And also in San Andre, आमी फाटीं उरले. खूब हितूनी आमी कॅनवस केला पूण खंय तरी मातशें फाटीं उरले. सर बीजेपीन सध्या लिडरशिपी कडेन हॅसल चल्ल्या कितें म्हणपाचें आहा तुका हेचेर? ना, I cannot comment on the leadership of the BJP party. Question: do you regret leaving BJP and joining Congress? No, there is question does not arise. That decision was taken collectively by all our Karyakartas, and I stand by that decision. And we have won today on a Congress ticket. And after winning, we are going to work for the people of the constituency, and also we are going to play a very strong role in entire state of Goa. Whatever wrong is happening, we will definitely intervene. We will go up to the people, go do dharna. सगळे कितें करूंक जाय तितलें करतले. आमी म्हाका उगडास येता आयज जेन्ना आमी 2005 भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जाल्ले तेन्ना आमी 12 पासून फेब्रुवारी 12 पासून आमी धरणा करीत गेल्या. आमी बेश्टे रुलिंगान येवंक ना. आमी मनोहर पर्रीकरा वांगडा तेन्ना धरणात करतले. सो आमी ऑपोजिशनान जाल्ले. 7 आमी ऑपोजिशनान येयले. आमी सालिगांवचो सीट दिलीप पर्रीकराक जिखोवपाक आमी काम केलां. आमी एक धाकटुले कार्यकर्ते आसले. सो तेन्ना आमी ऑपोजिशनान काम केलां. 7 ते 12 ऑपोजिशनान काम केलां. हांव 2009-10 हांव ZP जाला तेन्ना आमी ऑपोजिशनाचो रोल केला. सो इट इज नॉट न्यू फॉर मी. सो 12 ते
21 पासून आम्ही रुलिंगान आसले अँड आय थँक द पीपल ऑफ गोवा. दे हॅव एक्सेप्टेड मी. आय हॅव डन लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, गोईंग अप टू म्हापसा ऑल्सो.